वादग्रस्त नोकर भरती रद्द करून नव्यान पोस्ट भरप सारखे नवो मंत्री रावला चौकशी रिपोर्टाक पीडब्ल्यूडी रिफॉर्म्स हाडपाचो प्लान ट्विटर टोल फ्री नंबर इंजिनियरांक शिस्ट नवो डीजीपी जसपाल सिंगाचो झिरो टॉलरन्स फॉर ड्रग्स ताबो घेतनाच ड्रग्साचो धंदो ना करपाचो संकल्प रॅकेटांची पाळामोळा उस्तूंक केंद्रीय एजन्सी शेजार राज्यांची मजत तमना ट्रान्समिशन 440 केव्ही लायनीविशीं उचेले सीईसी शिफारीश सुप्रीम कोर्टान घेतली मानून सध्याचे 220 केव्ही लायनी बरोबर सामांतर नवीन लायन झाडां मारपाची ना। पणजे पोलिसांची तोकार बेकायदेशीर जुगार अड्ड्याचेर कारवाय अड्डो चलयतल्या दोगां सयत 23 जाणांक अटक 883 गॅमलिंग चिप्स 20,000 वयर कॅश जप्त। शिरगांव बिचार मोटारीक सेल्फ एक्सिडेंट गाडी पडली दर्यांत क्रेनीन काडली एक्सिडेंट कसो घडलो ते कळेना गाडयेंत आशिल्ले सगळे साल्वार। राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांक डीए वाढ 1 जानेर 2022 सावन 34% डीए लागू एप्रिलाच्या पगारात फाटले 3 महिन्याचे एरियर्स। कोरोनाचो लंडनात नवो व्हेरियंट गोंयांत केशी कमी तरी म्हयनो 2 महिने मास्क मुक्ती नाका दोतर म्हणटात गोंयांत भंय ना तरी गर्देत दुयेंती असल्यार मास्क जायच। गोंयांत बेकायदेशीर धिऱ्यो बंद करूंक एक्शनीची तयारी म्हयन्या भितर एनजीओ गोवा फाउंडेशनान डीजीपी मुखार प्लान मांडचो डीजीपीन एक्शन प्लान करचो हायकोर्टाचो आदेश। आरबीआयचे ध्रुव मासीक पतधोरण जाहीर रेपो दरात बदल ना रेपो दर 4% स्थिर कोविडा उपरांत अर्थवेवस्था नेटान जाग्यार येवपा विशीं आरबीआय पॉझिटिव्ह। फोंड्या वाठारांत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाचेर बुलडोजर एनजीओन प्रदूषणा खातीर केल्ली कागाळ बीडीओ पंचायत सचिवाच्या आदेशान स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय सुरू। युक्रेन आनी बुचा शारांतले नरसंहाराचे फाटेभुंयेर रशियाक एकवटीन राष्ट्रसंघांतले मनीस हक संघटने वयल्यान काडली रशिया आड अमेरिका युरोप अस्तंत राष्ट्राचे निर्बंधाक नेट। पेट्रोल डिझेल वाडीक सेगीत 1500 उपरांत ब्रेक शुक्रारा दर वाडना मात सीएनजी वाडलो लिटराक 2.5 रुपयांनी। भारताचे रशिया बरोबर आर्थीक संबंध सध्याच्या परिस्थितीतूय संबंध स्थिर करपाचेर लक्ष रशियाचे बाबतीत भारताची भूमिका सुस्पष्ट विदेश व्यवहार मंत्रालयाची जाप। पणजे महापालिकेचो आज अर्थसंकल्प आदले महापौर उपमहापौर प्रभागांचो गरजो मतीत धरून महापौर रोहित मनसेरात सांजे मांडटा नव्या आर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प। इंधन दरवाडी वेल्यान विरोधक सरकाराचेर पडले तुटून सरकार प्रश्नांक फुडो करूंक सोदिना सरकार म्हणटा हेर देशांच्या तुळेंत भारतात पेट्रोल डिझेल दरवाड सापूच उणे। पाकिस्तानाचे प्रधानमंत्री इम्रान खानाक मोठो धपको उपसभापतीन संसदेन अविश्वास थाराव न्हयकारूंक असंवैधानीक सर्वोच्च न्यायालयाचो निवाडो संसद मंत्रिमंडळ फेर स्थापीत। आर्थिक संकटाचेर श्रीलंकेचे राष्ट्रपती नेमली वित्तीय सल्लागार समिती आणीबाणी रद्द तरी जीवनावश्यक सामानाक मारामारी भारताकडच्यान आदाराक इंधन पुरवण। राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड वाशिनाकरण 185 कोटी 38 लाखां वयर 85% वयर जाणट्याचें वाशिनाकरण पुराय गोंयांत वाशिनाकरणाचो आंकडो 27 लाख। शुक्रारा आरबीआय धोरण बैठकीच्या निकाला पयलीं सेन्सेक्स निफ्टी वयल्या पातळेर सेन्सेक्स 59,137 चेर जाल्यार निफ्टी 17,679 चेर। आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तीन राती नवी मुंबई लखनौ सुपर जायंट्स आड दिल्ली कॅपिटल्साक हरयले 6 गड्यांनी।